म्हणजे जे कार्यकर्ते असतात त्यांच्यानी डिसिजन घेतले असा की आमकां तिकेट डिनाय जाल्ले कारणान आमी आयज अपक्ष निवडणूक लडोवपाक मुखार वयतले आनी रीतसर हांवें भारतीय जनता पार्टींतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांचे जो निर्णय आसतलो तेंचे कडेन हांव डिस्कशन करून फुडलो निर्णय घेतले आनी आमी थारयलां की अपक्ष निवडणूक हांव लडयतलें म्हणून. मॅडम तुमकां दिसना की तुमचेर भारतीय जनता पक्षान अन्याय केलो कारण बाकीचे कॅन्डिडेट मोन्सेरात पळय जाल्यार तेजी फॅमिली राणे पळय जाल्यार तुकाच कित्याक दिना? म्हाका खबर ना म्हाजे जे कितले प्रयत्न करपाक जाय आशिल्ले ते हांवें केल्ले आसा आनी हांवें मतदारसंघात गेली 5 वर्सां काम केल्लें आसा आनी म्हाका हांवें आमचे जे पक्ष श्रेश्ठी आसा तेंकां सगळे भशेन हांवें सांगलेलें आनी तरी सुद्दां म्हाजेर हो अन्याय जाल्लो आसा. त्या खातीरच म्हाजे बरोबर जे सगळे कार्यकर्ते आशिल्ले तेंचे कडेन डिस्कशन करून आयज आमी थारायल्लें आसा की आमी अपक्ष निवडणूक लडयतली म्हणून. तुम्ही भारतीय जनता पक्ष महिला मोर्चाचे उपाध्यक्षाचो राजीनामा दिल्लो आसा? हांवें ऑलरेडी राजीनामा दिल्लो आसा आनी ते रेजिग्नेशन पार्टी प्रेजिडेंटाक हांवें वॉट्सॅपार धाडलें आसा तेंकां कळयल्लें आसा. तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलो? हांवें धाडलें आसा म्हाका खबर ना आजून पळयलां काय कितें तें पूण हांवें म्हाजे बद्दल धाडलें आसा.